आज गुणायंत आमी चिंतचें कितें म्हळ्यार देवाक हर एका घडी हांवें तुवें अर्गां दिसय चितें कितें म्हज्यान तुज्या जिवितांत घडितां घडटात मोगाच्यानो कितें आमकां इन्सल्ट भोगता कितें आमकां दूख भोगता कितें आमच्या हातांतले पयशे वचून आमकां लॉस जाता हांवें तुवें देवाक थवळी अर्गां दिसय इल्लें कश्टांचें काम त्या देखून आयचो दिसाच ह्या नियाळ आमी करनासा हांव तो हर एकले मोगाच्यानो कश्ट येता आसतना कंगाल जाता आमी हर एकली कंगाल जाता कितें कितें उलयता तोंडांत नकारात्मक येता शिराप येता आनी कितें कितें उलयता पूण पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाच्यानो देवाची खुशी स्विकार करसय कश्ट येयल्या वेळार सोंसणिकायेन आमी दृढ रावून ताची आमचें वरोवणी जाताना आमी कितलें सोंसणिकाय सांबाळटा आनी त्या कश्टांच्या वाटेर येता 100% सांगता मोगाच्यानो आमकां आशिर्वादीत जाता केदाळा देवाचें देवातावन आयिल्लें जें कितें आसा जावं करून आमची पिडा जावं करून आमकां आसचें दिसपट्ट्या जिवितांत आसचें संकश्ट कितें आसा जर तर तें देवान आमच्या बऱ्याक दिवन आसा तरी हांव तें कशें म्हूण तें बंद जाल्लें बागेल ओपन करूंक पळयता परिणाम सोमासना त्या देखून मोगाच्यान उडास दवरया हर एका घडये जावं दी पिडयेंत जावं दी भलायकेंत जावं दी लॉस जाल्ल्या वेळार जावं दी आदाय जाल्ल्या वेळार जावं दी अकमान मेळ्ळ्या वेळार जावं दी आमकां मान गौरव मेळ्ळ्या वेळार जावं आमकां बरें ह्या कोटें खंयचेंय मेळ्ळ्या वेळार देवाक हांव अर्गां दिवन देवा तुजी खुशी कितें आसा हांव ह्या घडये तुका अर्गां दिता म्हणा जाल्यार देव म्हाका तुका आशिर्वाद करता आज हांव तूं कालें करनासा जावं करून हांवें म्हज्या फेल्या कडेन राज्य जाय कशें जाय 4 वर्गाचे मनीस आसात आमच्या जिवितांत पयलें आमकांय गरज आसा त्या मनशांकी आमची गरज आसा आमकां तांची गरज आसा तांकां आमची गरज आसा दुसरें आमकां तांची गरज आसा तांकां आमची गरज ना तिसरें आमकां तांची गरज ना तरी पूण त्या जिवितांत आमकां आसची गरज आसा आमकां तांची गरज ना पूण कांय तांचें बरेंपण जायना पूण तें आसा जाय आनी चवथें आमकांय गरज ना तांकांय गरज ना 4 वर्गाचे मनीस आसात आमी तांचे थंय सगळ्यांत ह्या वर्गांत त्या लोकां थंय कशें संधानान जियोवचें समाधानान जियोवचें सोंसणिकायेन जियोवचें केदाळ तूं आनीकल्याक बक्षिताय थवळ तुजीं पदकां बक्षितालीं आनी ह्या वरवीं हांव देवातय राज्य जाता म्हजो आनी देवाचो संबंद मस्तू बरो जाता आनी केदाळा देवातय हांव तूं राज जाता मोगाच्यानो थंयसर समाधान लाभता आज हांव तूं म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट सोंसून आमी सगळ्या कडेन राज्य संधान मुखांत वचून सर्वेस्परा देवान आमकां दवरलो मुकूट जिविताचो मुकूट जोडया ताजी आशिर्वाद आमी जोडया मोगाच्यानो Gesù Cristo, Uliaru parli ponascha, Namo Namo Surbunda Ra, Sacramenta Tamkara Cha, Namo Namo Gesù Cristo. Uliaru parli ponascha, Namo Namo Surbundara, Sacramenta Tamkarcha, Sagi Sodiutu Amka Melo Raula, Sagi Sodiutu Amka Melo Raula, Dev pon li pon tuve Ulia
रूप घेतला देव लिपोन तुवे हुंड्याचे रूप घेतला हुंड्या वैनारी तू आमचे कान साता हुंड्या वैनारी तू आमचे कान साता आमच्या मोगान बरून तुका समर्पिता आमच्या मोगान बरून तुका समर्पिता नमो नमो येशू ख्रिस्ता उद्या रूपाली पोहाच्या नमो नमो सर्वंदारा सक्रामेंतांतां काराच्या त्या सुमिया मुखार आमी आसा उंड्या रोपा तो आजार आसा तो जीवो देव खरो देव जावन आसा तेदून त्या जेजूक सांगया जिणेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयला तुजे थावन बुजवून आशेवन रावला ये जेजू ये म्हाका मेळोंक ये या आराधना वेळार तुजे कुरपे देण्या भंडारान घेवन म्हाका लागीं ये म्हाका त्या कुरपे बेसावांनी बर म्हणून आमकांच त्या जेजूच्या पांयान तळा आमी समर्पण करया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे सगळे जिवीत ताका दिवया आमचे सुख दूख ताजे कडेन उलोवया आज परत ताच्या पांयान तळा आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो मुजेच अशी येया हांव तुमकां विशव दिता त्या जेजू कडेन सांगया आमचे सुख दूख आमचे कश्ट आनवारा आमची पिडा शिडा आमच्या कुटुंबाचे कश्ट आमच्या भुरग्या बळाचे शिकाप सगळे सुमयाच्या पांयान तळा आमी समर्पण करया आनी त्या सुमयाक आमी आराधन करया नमन करया जिणेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या जिणेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तोंड बुजबून आशेव हांगाराल्या तुझे तोंड बुजबून आशेव हांगारावल्या ये जेजू ये आमकां मेळो तू ये जेजू ये आमकां मेळोंक तो ये तुजे कुरपेचे देण्या मंडळ घेवन ये तुझे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो येशू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सर्वंदारा सक्रामेंतांतां काराच्या कीर्तनगर म्हणटा साकानी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड त्याच सोमयाक साकोंक आमी आयल्या तुका आमी लागीं सरता सोमया तुजी गोडसाण आमी साकता आनी ह्या गोडसाणीन आमी भरता आसतना आमचे गोडसाण आमी विसारता जिवितांत आमकां संतोष मेळटा समाधान मेळटा तुजें दर्शन आमारी पाल ते देखून जेजू तुजें दर्शन हांगासर जराशा हरी एकल्याकी विविध माध्यमां मारी पात ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हरी एकल्याकी ताच्या कुटुंबाक दी सोमया तांची तुजी गोडसाण तांकां साकोंक दी तांचे जिविताची खोडसाण तुज्या हजारपणांत विसरोंक तांकां करपा दी आदार दी सांगात दी सोमया आमचे वचें तूं घेताय आमचे कश्ट हाळू करताय ते देखून आमी तुका अर्घ दिता स्तुती करता आराधन करता तुका आमी नामान करता
लगी सरताव सोम्या साताव तुझी गोडसा लगी सरताव सोम्या साताव तुझी गोडसा तुझे संगी रावण विस्तारताव चिन्हे गोसा तुझे संगी रावण विस्तारताव चिन्हे गोसा संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शन नमो नमो येशू ख्रिस्ता ओड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सर्वोद्धारा Sacramentantam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Punyarupali Ponascha Namo Namo Sarvandara Sacramentantam Karakcha Alleluia, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो परत या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी एक घडी आमी त्या जेजूचेर आमी नदर घालया मोगान भवन आणि बहिणीनो ओ जेजू आमकां हर एकल्याकी वळखता आमकां हर एकल्याकी संपूर्ण तरान तो जाणा आसा आमकां हर एकल्याकी आमच्या आमच्या नांवान वळखता त्या सुमया मुखार आमी आसा त्या सुमया मुखार आमी आसा तेगून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 म्हणटा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोवया आमचे दोळे सदांच जेजूचेर कंसोवया आमची सकत आमचे बोळ आमचे सर्वस्व धो जावन आसा तेगून त्या जेजूचेर आमचे दोळे आमी कंसोवया मोगाचे न्हू भावार्थाचे दोळे त्या जेजूचेर कंसोवया कित्याक त्या जेजू थावन वळटा ती कृपा सकत मोगाचे न्हू मुन्यो पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 3 म्हणटा सर्वेस्पराचे दोळे सगळे कडेन पळयतात बोऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर नदर घालीत रावतात सर्वेस्पराचे दोळे सगळे कडेन पळयतात बोऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर नदर घालीत रावतात एक घडी
उतरां सांगता म्हणी आपल्या सर्वेस्पराचे दोळे सर्वेस्पराचे दोळे सगळे कडेन पळयतात, सगळ्या कडेन पळयतात, बऱ्यांचेर आनी खोट्याचेर बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर नदर घालीत रावतात, नदर घालीत रावतात, नदर घालीत रावतात. नदर घालीत रावतात. देखून सर्वेस्पर देव देखून ताचे दोळे आमचेर हर एकल्याचेर आसात मोगाचे न्हू. आमी जावं बरी, आमी जावं इल्लें उणेपण आसा, अस्गदगाय आसा, खोटेपण आमचे ते आसा, हर एकल्याचे दोळे ताचे आसात. हर एकल्याक तो पळयता. बऱ्यांक खंडीत आशिर्वादांनी बऱ्यापणान भरतना ताची नदर खोट्यांक ताचे जिविताचें परिवर्तन करूं सुमयात परतोवंक एक आदार मोगाळ भावन आनी भयणीनो. देखून कीर्तन 16 वाक्य 8 म्हणटा, सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्पराचे दोळे मात म्हजेर आसल्यार पावना. देखून आमी कीर्तनकारा परी त्या सुमयाक सांगाचे, सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालचो ना. आमी ही उतरां परत एक फावटी सांगता आमी म्हणया पातयेनीन बाबर्थान आमी म्हणया मोगाचे न्हू. सर्वेस्पराक हांव सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्पराक हांव सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया मोगाचे न्हू. आमचे बावर्ताचे दोळे उक्ते करया, बावर्ताचे दोळे ते जेजूचेर कंसोवया आनी ह्या बावर्ताच्या दोळ्यांनी आमी ताका मानून घेवया, स्विकार करया. तो खरो देव, जिवो देव ह्या बहुपवित्र सक्रामेंतांत ह्या उंड्या रोपार खरोच जिवो हजार आसा म्हणलें ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचे न्हू. खाली ताणें हांगासर आसल्यार पावना. म्हजो पातयेनी, म्हजी पातयेनी, म्हजो बावर्त आनी त्या पातयेनीन आनी बावर्तान हांवें स्विकार करचें, हांवें मानून घेवचें. ओ म्हजो सोमी, म्हजो धनी, म्हजो सर्वेस्पर देव, जिवो देव, खरो देव म्हणलें वळखून घेवचें गरजेचें मोगाचें न्हू. देखून बावर्ताच्या दोळ्यांनी ताका पळोवया ह्या घडये. तो सोमी खरो देव म्हणलें ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आमची पातयेनी ताचेर आमी कंसोवया, आमचे पातयेनी ताचेर कंसोवया मोगाचे न्हू. आमकांच ताच्या पांयान तळ ह्या घडी संपूर्ण तरान समर्पण करया मोगाचे न्हू. केदळ आमी पातये येता, केदळ आमी विश्वास दवरता, ह्या सक्रामेंतांत हांव विशेष कृपा आशिर्वादा वाळतात मोगाचे न्हू. देखून आमी परतून आनी परतून म्हणचे ह्या सक्रामेंता मुखार बसून मागचे, ह्या सक्रामेंतांत वाळची आशिर्वादां उरल्या खंयच्याय सुवातेचेर वाळोवंक साध्य ना मोगाचे न्हू. कित्याक ह्या सक्रामेंतांत जेजू खरोच जिवो आजार आसचें, येवकरिस्तांत खरेच जिवो ताणें आजार आसचें आनी आमकां हर एकल्याक ताचे कुरपे बेसांवांनी भरचें, आशिर्वादांनी भरची ही परम पवित्र घडी मोगाचे न्हू. आनी ह्या परम पवित्र घडयेक आमी हांगासर आसा. तर ह्या घडी आमी हांगासर आसली विविध माध्यम मारिपात ह्या आराधनान वांटेली जावची हर एकली आमकां त्या सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया. सोमयाची सकत कृपा आमचे हर एकले तें वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी एक घडीभर मौनपणी आमी मागया मोगाचे न्हू. त्या जेजू कडेन आमी उलोवया, आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा आमी हाडया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया, दोळे दांबून रावया. हांव मागणें म्हणटा, म्हज्या उपरांत तुमी म्हणची ती उतरां. मोगळा जेसू, ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. बावर्तान हांव हें सत मानून घेता. म्हजी बावर्ताची नदर तुजेर हांव दवरता. तुका हांव अरदान करता, तुका हांव नमन करता.
तुका हांव स्तुती दिता तुका हांव स्तुती दिता तू म्हज्या जिविताचो तूं म्हज्या जिविताचो देव देव धनी धनी आणि राय म्हणून मानून आनी घेता राय म्हूण मानून घेता म्हजें सगळें जिवीत म्हजें सगळें तुझ्या जिवीत पांयां तळ समर्पण करता तुज्या पांयां तळ समर्पण करता सगळ्या म्हज्या खालसा मनान सगळ्या म्हज्या काळजा हांव तुका आराधन तुका करता वरदान करता तुका मान महिमा दिता तुका मान महिमा तुझी दिता होगळाप गायता तुजी ओगळाप गायता कित्याक तू तू बरो देव तूं बरो देव तू बरो करसो देव बरो करसो देव हर एका घडये हर एका म्हज्या घडये बगलेक रावसो म्हज्या बगलेक म्हजें रावसो जिवीत सोलोन म्हजें वर्सो जिवीत सोलोन म्हाका वचो सांबाळून वर्सो म्हाका सांबाळून वर्सो म्हज्या दिसपट्या वावराचेर म्हज्या दिसपट्या वराचेर म्हज्या दिसपट्या जिविताचेर म्हज्या दिसपट्या आशिर्वादां घालसो देव तो आशिर्वादां घालसो देव तो म्हाका बरें करसो देव म्हाका बरें करसो देव तो दिसपरतो ग्रास दिवसो देव दिसपट्या हांवें करच्या हर एका वावरांत करच्या हर एका वावरांत तुजी बेसांवां आसात तुजी बेसांवां आसात आनी त्या बेसांवां मारिपात आनी ह्या बेसांवां मारिपात म्हजें जिवीत तूं नंदन करताय म्हजें जिवीत तूं नंदन म्हजें करताय जिवीत संतोषाचें करताय म्हजें जिवीत म्हजें संतोषाचें जिवीत करताय समाधानाचें करताय म्हजें जिवीत समाधानाचें तुमचो तो करताय खरो देव तुमचो तो खरो देव तुमचो तो जीव देव तुमचो तो जीव देव हे सत हें सत्य हांव मानून घेता हांव मानून घेता देखून ह्या देखून म्हज्या खालसा मनांत खालसा मनाच्या हांव तुका आराधन करता हांव तुका करता हांव तुका स्तुती करता हांव तुका स्तुती करता हांव तुका नमान हांव तुका करता नमान करता मोगळा जेजू मोगळा जेजू ह्या घडये ह्या घडये हांव तुजे मुखार आसा हांव आसता तुजे मुखार आसा म्हाका संपूर्ण तरान म्हाका संपूर्ण तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तुजी नदर म्हजेर घाल तुजी कृपा म्हजे थंय वाळय म्हजे थंय वाळय तुजी बेसांवां म्हाका दी बेसांव म्हाका दी ह्या आराधना वेळार आराधना वेळार विशेष कृपे बेसांवांनी म्हाका बरो जे कोणा खातीर हांव मागता कोणा खातीर हांव मागता तांकां हर एक लागी हर एक लागी तूं बेसांवां दी बेसांवां दी तांकां बरें कर बरें कर तांचे संगत राव ते संगत राव तांचे जिवीत सोलोन व्हर जिवीत सोलोन आनी त्या मारिफात त्या मारिफात तूं आमचो खरो देव आमचो खरो देव आमचो सोमी आमचो सोमी आमचो राय आमचो देव आमचो सोडवणदार सोडवणदार आमकां उगडापें जावं उगडापें जावं आमी तुका पातयेता येता आमी तुजेर पातयेता येता तुजेर बावर्त दवरता तुजेर विश्वास दवरता तुका जावं मान आनी महिमा तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन आतां आनी सदां आमेन आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी उभे राहूया नन्न देवाने नन्न येसुवे म्हणून ताका मी उलोमान ताका मी आराधन करूया स्तुती करूया आमची जिविताच्या पांयां मी समर्पण करूया पान संको 78 78 पेज नंबर या सोम्याची स्तुती आम्ही करता तितली आशीर्वादां या सोम्यातान आमकां वालतात देखून सगळे आमच्या खालसा मनांत हांव थाळयो पेटोवन नाचून संतोषान उल्हासान उडकाना मान म्हणल्या बरी त्या सोम्याची स्तुती आमी गावया सोम्याक आमी आराधन नमन करूया ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ Hallelujah, 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 Hallelujah. पत्की जावन आसल्या आमकां दोन नितळ कर्ण सर्गीच्या राजाचे वारीसदारां गेल्लो तसो जेजू आमचे मुखार आसा ताचे रगत आजुनी आमचे खातीर वाळयता तसो मोग आमचे थंय उगडा पगडटा आमकां हर एक घडी आशिर्वादां बेसांवांनी भरता त्या सोम्याची स्तुती करूया आराधन करूया नमन करूया ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ
ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. इस्रायल परजेक दिसाक सवळे सोगांबो राती ऊस वाडोचो कांबो जावन तांचे संगता रावलो तोच देव आमच्या संगता हर एका घडये आमी बरोवशाची यात्रिका या पयनार आमचो देव आमच्या संगता आसा. मेठा मेठांक आमकां राखता, सांबाळटा. आमचे हे पयन बरोवशाचे पयन तो शबितरान मुखार व्हरता, त्या बंदराक पावोंक आमकां आदार दिता. तसो सोमी जेजो क्रिस्त आमच्या संगात आसा. त्या सोमयाक आमी आराधना करया, स्तुती करया, नमन करया. त्या सोमयाक आमी महिमा होगळप आमी दिवया. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for all your blessing. Thank you for you accompanying us each and every moment of our life. Thank you, Jesus. We glorify your name. We magnify your name, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Bushami. Mogal Baban आणि बहिणीनो, आयतरेच्या त्या वांजेलांत आमी आयकोनची उतरां नियाळाक जेजू त्या सिसांक दोनीच्या उजवे बगलेक जाळ उडोवंक सांगिल्ल्या वेळार पेद्रो कितें म्हणटा, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांय धरलें ना, तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाल देंवयतां. सगळी रात आमी वावुरल्या पूण आमी कांयच धरलें ना, तरी तुज्या उतरांचेर आमी पातयेनी दवरता. म्हाका अचानक मस्त बडी म्हजे लागीं कावन्सलिंगाक उलोवंक आयलेल्या वेळार हांव तांचे खातीर मागचें, तकलेचेर हात दवरून मागचें, वांजेल रजार करचें. पूण गरज पडलेल्या वेळार हांव तांकां डाक्टरा कडेन वचूंक, म्हज्या वळखीच्या डाक्टरा कडेन वचूंक हांव सजेशन दितां. आनी तें सुचन दिता आसतना मस्त जाणांनी म्हणचें आसा म्हाका, फादर हांव मस्तू डाक्टरां कडेन गेलां, मस्तू डाक्टरां कडेन गेलां, मस्त वखद गेलें, फादर कांय बरेंपण जावना, कांय बरेंपण जावना. पूण जाल्यार तुमी सांगिल्ल्या खातीर तुमच्या डाक्टरा कडेन येता, तुमी सांगिल्ल्या खातीर तुमच्या डाक्टरा कडेन येता म्हणून गेल्लीं आनी त्या मारीपात बरेंपण जोडलेलीं फाटल्या वर्सांनी जायतीं जाणां आसात. हांव एक दोन डाक्टरा कडेन पर्टिक्युलर म्हाका जी मोगाची आनी कोणाचेर म्हाका चड पातयेनी आसा त्या डाक्टरां कडेन हांवें सांगचें धाडचें आनी हांवें तांचे कडेन डाक्टरांक फोन करून सांगचें, असल्यांक धाडटा, इल्लें पळय तांकां धैर्य दी, सांग हांवें सांगचें. आनी तातूंत तांकां बरेंपण लाभलेलें आसा. म्हाका ही उतरां आयकतना आमकां कितें बगता, जिणेंत जायतें कश्टाल्या, थकल्या, एका लेकान तांची असायकता,
ती परिस्थिती आमचे लागीं तांणी सांगची. हांवें मस्तू डाक्टरा कडेन गेलें, मस्तू वखाद केलें, पूण कांय म्हाका बरेंपण जावना. निराशपण, देदेसपरपण, कंगालपण ते आमकां दाखयतात. पूण एक सत हें चिंतापूच आमकां एका कुशीन आपोवन व्हरता आनी म्हणटा, आमचो देव बळवंत देव. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आमच्या देवाक सकड संगते साध्य आमच्या देवा कडेन मेळ मागले तो दिता. आमचो देव केदाळे आमकां आपणूंक शकता, बरें करूंक शकता. हें सत मोगाचें न्हू. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तेदून आमचे ते इल्लीशी पातयेनी भावार्थ आनी सोंसणीकाय आसाचे, हें गरजेचें. आमचे थंय कितली सोंसणीकाय आसा, पेशन्स आमचे थंय आसा, ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटा. वांजेलांत जायतीं निदर्शनां आसात. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावांत कश्टाली तिसरी तिची सोंसणीकाय. 38 वर्सां जावन त्या थळ्या लागीं कश्टालो तो व्यक्ती, ताची सोंसणीकाय, ताचो भावार्थ मोगाच्यानो तो अगणित जावन आसा. आमी त्याच भावार्थान पातयेनी सोंसणीकाय राखतना आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा. आमी एक गणीत आयकलें कारवार दीस एका पिरगजन घडयल्लें. त्या एका विगाराक एक नवी पिरगज इगर्ज बांदूंक जाय आसलें, पूण तो जागो फॉरेस्ट ऑफिसाच्या वा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या हाताक येतलो. आनी तांणी जायते परवानगे खातीर नासलें ना. तो जागो डिपार्टमेंटाक सोडून दी जायते हें पुरो जालें. आनी त्या पिरगजीन एक रितीर आसली आनी एक याजक ताच्या पंगडा तांकां रितीरे गेल्लो. आनी रितीरेच्या निमाण्या दिसा ह्या फॉरेस्ट ऑफिसरां खातीर अधिकाऱ्यां खातीर विशेश तरान ताणें मागलें की न्ही नेगेटीव पॉझिटीव तांकां भलायकी बरेंपण, तांच्या कुटुंबाच्यांक बरेंपण, तांकां हांकां पुरो बरेंपण मागलें की. आनी रितीर आखेर जालें की थोडे दिसांनी हे फॉरेस्ट ऑफिसर्स इगर्जी घेवन पाद्र्यापाक म्हणटात की आमी रितीरेच्या निमाण्या दिसा आयिल्ल्या, तुमी आमचे खातीर मागलें, आमी आयकलें. त्या देखून आमकां इतलें बरें लागलें. जर तर ह्या सुवातेर मागणें, ह्या सुवातेर मिसाचें बलिदान इतलें बरेंपण जाता जाल्यार आमी कितें अडकल. हो जागो आमी तुमच्या नांवार करून दिता, तुमी इगर्ज बांदा आनी हांगासर मागणें आराधन वाडोवन दी म्हणालें की. हांव कित्याक सांगलें एक घडीत मोगाचें न्हू. देव कदाळे खंयच्या घडये देव आपणूंक शकता म्हणना. आमकां असाध्य म्हूण बगोवंक बरो, पूण आमची सोंसणीकाय पातयेनी आसता आसतना देवाक आपणूंक केदाळे तो शकता. मोगा भवन आनी भयणीनो हे सद त्या देखून मत्तेय वसवांजेल अध्याय 19 वाक्य 26 आनी प्रत्येक जण वाक्य 16 वाचतना ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो आनी तो निराशे जावन फाटीं गेलो. तवळ सीस जेजू लागीं विचारता, तर बाचाव जावचें कोणें? तक्षण जेजू कितें म्हणटा तें सांग. मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगते साध्य. मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगते साध्य. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हांगा येवच्या पयलें हांव एका मलगड्या स्त्रीक भेट करून आयलो. अमेरिका आसली, हांगासर आयल्या. फाटल्या 1 वर्सा आजून 2 दिसां फुडें 1 वर्स जालें अमेरिका गेल्ल्या वेळार पडली. ताच्या पयलीं म्हज्या कडेन कावन्सिलिंगाक आयली. गो बायलां मदें समाधान नासलें, संबंद बरो नासलो, भुरग्यां मदें संबंद नासलो. दोगांय म्हजे कडेन आयलीं, कावन्सिलिंग गेल्लें, उलयलें, हांव दोगांयक धाडलें. ताचे उपरांत ती पडली. ताचे उपरांत 3 वयर ऑपरेशनां जालीं. घरांत ती नासली, एका पॅलेटिव्ह केअर सेंटरान ती आसली. आनी दाखतेर तिका ऑपरेशन केलें. एक जर्मन दाखतेर ती म्हणाली आनी ताका पातयेनी नासली, ती बरी जाता, सोलोवंक जाता म्हणून आतां कंप्लीट चलता. पूण ह्या स्त्रिये कडेन आज उलयतना एक म्हणाली, फादर हांव पडुल्ली, तें देवाचें योजन. पडुल्ल्या मारी पात्र म्हज्या जिवितांत जायतें हिलींग जालां. म्हाका प्रत्येक जावन सोंसणीकायचें देणें लाभलां. तिचें उतरां म्हजी न्ही, म्हाका सोंसणीकायचें देणें लाभलां. म्हज्या आनी दादल्या मदें संबंद आतां परफेक्ट बरो जाला. आतां आमी दोगांय सांगात मागणें करता, आमच्या दोगां मदें बरो संबंद आसा. आनी हें पळयल्या भुरग्यांच्या जिवितांत दोगांक काजार जालां आनी एक काजार जावंक आसा तरणाटो. आतां हें पळयल्या भुरग्यांच्या जिवितांत बदलावन जायते आसल्या. आनी ती म्हणटा फाटीं पळयतना फस्टी एक 8 दीस हांव कसतालीं, देवाक हांव दुरसालीं फादर, पूण आज पळयतना देवान म्हाका पडयलें. इगर्जेंत पडली, पांय सगळो फ्रॅक्चर कट्टत जाल्लो. 3 ऑपरेशन मेजर ऑपरेशनां जाल्लीं आनी आज ती स्त्री उठोवन चलता. सगळ्यांनी वेता मोगाच्यान. आनी ती म्हणटा
देवान म्हाका पळयलें एका बऱ्या कामा खातीर, एका बऱ्या उद्देशा खातीर. आज देवान म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत जायतें जायतें बरेंपण केलां म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तारिगून मोगाचेनो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 17 म्हणटा, सर्वेस्पर तुमचो देव, देवांचो देव, दनियाचो दनी, व्हरतो देव तो, बळिश्ट आनी भयंकर, तो पक्षपात करिना, लोन्स घेना, लोन्स घेना, तो देव. एक घडी उतरां सांगाता म्हणया म्हळ्यार, सर्वेस्पर तुमचो देव, सर्वेस्पर तुमचो देव, देवांचो देव, देवांचो देव, दनियाचो दनी, दनियांचो दनी, व्हरतो देव तो, व्हरतो देव तो, बळिश्ट आनी भयंकर, बलिष्ठ आणि भयंकर, तो पक्षपात करिना, तो पक्षपात करिना, लोन्स घेना. लोन्स घेना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तरिगून जरमाया प्रवादी अध्याय 32 वाक्य 27 देव म्हणटा, हांव सर्वेस्पर, सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर, सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. वय मोगाच्या बाबा भयणी, आमी दुबाव करूंक बरो, आमचो भावार्थ उणो जावंक बरो, आमची सोंसणीकाय सुकोवंक बरो, पूण आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तेदून किर्तन 147 वाक्य 5 म्हणटा, आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार, ताचे जानवायक मीत मेरना. परतून उतरां एक फावटी सांगाता म्हणया, आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार, आणि सर पदवेदार, ताचे जानवायक, ताच्या जानवायक मीत मेरना, मीत मेरना. परतून एवटी, आमचो सोमी व्हरतो आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार, आणि सर पदवेदार, ताचे जानवायक, ताच्या जानवायक मीत मेरना, मीत मेरना, मीत मेरना. मीत मेरना. एक घडी दोळे धांपिया, आमचे दोन्ही हात आमच्या अर्द्याचेर परात दवरया, ताचेर पातयेनी दवरया, विश्वास दवरया मोगाचें न्हू. तो व्हरतो, तो सर पदवेदार, ताच्या जानवायक मीत मेरना. आमी 100 वाट्यांनी चिंतना, तो हजारो लाखो वाट्यांनी आमचे बसत आमचे विशयान चिंता मोगाचें न्हू. ताका एकत आमकां बरें करचें. तातूंत तूं जरमाया प्रवादीच्या उतरांनी म्हणटा, हांव सर्वेस्पर, सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. तो म्हणटा म्हाका कितें असाध्य. ताका खंयचेंय असाध्य ना. आमचे ते इल्ली सोंसणीकाय आसाचे, आमचो भावार्थ तीर जायजे, फातेनी अखंड जायजे, ताका सकड संगती साध्य. सांगया ताका, हांव पात येता, हांव विश्वास दवरतां, सोंसणीकायन तुज्या वाटांनी हांव चलतां. सोमयाक आमी सांगया. आमी गीत गावया, उबे रावया. जेजू पदवेदार. पान संको 47, पान संको 47, 47. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सगळ्या संवसारा सदा सर्वथा. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सगळ्या संवसारा सदा सर्वथा. दर्यो गाजोता, सूर्यो लाजोता, तारारारानी ताची महिमा. दर्यो गाजोता, सूर्यो लाजोता, तारारारानी ताची महिमा. Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानि माज्ञान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या. आणि ध्यानानि माज्ञान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या. जेजू खाकुळदा,
आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता जेसू काकुळदा आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता पातकाच्या कोणाक बुडून आसलेल्या आत्म्या मोजादून नितळ तो करता पातकाच्या कोणाक बुडून आसलेल्या आत्म्या मोजादून नितळ तो करता हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया मोच्या जिविता दंडलची मेटा भद्र करपा वय तो रावयता मोच्या जिविता दंडलची मेटा भद्र करपा वय तो रावयता नव्या जिविता मोच्या दाऱ्याता एक नवे गायन तो गावयता नव्या जिविता मोच्या दाऱ्याता एक नवे गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बशी आमी म्हाका जेवण तें घडीत वांजेलांतलें हांवें सांगलें आयकल्या उपरांत जाळ ताणें उडयलें मासली इतली बडली ती तांची दोन मात न्ही आनी एका दोनी बरली दोनी बुडोवंक जाल्यो आनी तो वळू म्हणून समजालें आनी तो वळू पेद्रू पांयांक पडोन पेद्रू म्हणटा मुजे सरशिलो पयस सोम्या हांव एक पातकी मनीस मुजे सरशिलो पयस सोम्या हांव एक पातकी मनीस म्हाका न्हू हें घडीत नियाळ करतना म्हाका उडास गेलीं उतरां इजाइया प्रवादीची इजाइयाचें आपोवणें थंयसर पिंत्र आयलां इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांत आतां थंयसर इजाइया प्रवाद्याक देवाची बरी खबर परगट जाताना तो कितें म्हणटा हाय म्हज्या काटा म्हजो नाच जालो मो कित्याक हांव एक मेळ्या वोंटाचो मनीस आनी म्हज्या वोंटाच्या मनशा मदें हांव वसाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सर्वेस्पराक म्हळ्यार तो देवा कडेन आपूण एक पातकी आपूण एक अस्कत हांव मेळ्ळो म्हूण उलो मारता आनी तो वळू एक सेरापीम एक इंगळो कान ताच्या वोंटाक लायता तसो वोंट नितळ जाता आनी तो वळू सर्वेस्पराचे उतरां ताका येतात पळय ओ तुज्या वोंटाक लायलो तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पाताक बोगसालां आनी मागीर ती उतरां हांव कोणाक धडूं कोण म्हजें काम करता कोण म्हजें मिसांव करता आनी तो वळी इजाइया प्रवादी म्हणटा हांव तयार आसां हांव वेतां म्हाका धाड आनी अशी पळया अस्कत म्हणून इजाइया प्रवाद्यान वळखून घेतलें पूण देवान ताका बळवंत केलो देवान ताका पवित्र केलो देवान ताका सत्यवंत केलो आनी ताच्या मिसावा खातीर ताका धाडलें जेजूचे सीसी पळया अस्कत फागी जावन आसलें मासली धरचें पूण जेजून तांकां आपयलें तरबेत केलें बळवंत केलें आनी ताच्या मिसावाक धाडलें मोगाचें न्हू आमी आमचेस्तकी आमी हर एकली अस्कत आमी कोणी भाग्यवंत न्ही आमचें थंय उणेपण आसा सोडून आसा पूण देव आसा तो आमकां बळवंत करता तो आमकां वर्तो करता मोगाचें न्हू आतां कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र वाक्य 12 अध्याय 12 वाक्य 8 ते 9 पावलाच्या जिवितांत ताका पडापड आसली एक दूख आसली आनी तो म्हणटा ओ दुस्मान म्हजे तावन पयस सरो म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो
कित्याक मनशाचे अस्गत गाय म्हजी सगळी सकत दिसून येता. ताका कितें मेळ्ळें? म्हजी कृपा तुका बरो. तुजे थंय अस्गत गाय उणेपण आसूंक बरो वा दूख आसूंक बरो, पूण तुका म्हजी कृपा बरो. आनी मनशाच्या अस्गत गायंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तेणेकरून मोइजेनी ताचे अस्गत गाय देवा कडेन उसारलेली. हांवें कशें वेचें, कशें सोडोवचें तुज्या पडचें, कशें आडचें. पूण सर्वेस्परान ताका म्हणलें, सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा, तुमी कांय गरजे म्हणा. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव आमचे सांगात आसा जाल्यार आमी बळवंत, आमी वर्ती. ताका आमी सोंसणी कांय हर एक पटेन देवाक उलो मारी जाय, देवाचेर पातयेन दवरजाय, देवा कडेन मागा जाय. सांबावलान सांगल्या बरें, सांबावलाक आयकल्ल्या त्या उतरां भाशेन म्हजी कृपा तुमकां पुरो. आमकांय सुमयाची कृपा पुरो मोगाचें न्हू, सुमयाची कृपा आमकां पुरो. किर्तन 73 वाक्य 26 म्हणटात, म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें काडाप आनी म्हजें दायज सदां काल. म्हजें अस्गत गाय उणेपण आसूंक बरो, पूण म्हजो देव म्हजें काडाप, तो म्हजें दायज सदां काल. ही उतरां एक घडी म्हणी आपल्या म्हजें सांगता. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें काडाप, पूण देव म्हज्या काळजाचें काडाप आनी म्हजें दायज सदां काल, आनी म्हजें दायज सदां काल, आनी म्हजें दायज सदां काल, आनी म्हजें दायज सदां काल. देखून तूं सांबावलान पिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 13 म्हणटा, म्हाका बोल दितल्या सवे सर्व संगती करूंक हांव शकता. म्हाका बोल दितल्यार देखून आमचें बोळ, आमची सकत आंगात हांव वाळची, ह्या सक्रामेंतांतले जेजूत हांव वाळची. आनी तो आसा जाल्यार आमी सगळ संगती आमच्या जिवितान करच्यो. आमी करचे न्ही, आमी ताच्या हातांत एक हातेरां मोगाचें. आमच्या मरिपात ताची कृपा सकत आमी वालता. आमी ताच्या मुखार खालती जाय, सोंसणी कांय ना, ताचे कडेन मागा जाय, ताची कृपा आमचे थंय वालता. त्या देखून किर्तन 18 वाक्य 2 म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजें काडाप, म्हजें कोटे, मुसो सोडवंदार, मुसो देव, म्हजें काडाप, हांव ताका शरणा येता. त्या देखून आमी तें म्हणून आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण जालें केलें जाल्यार ताची कृपा वाळटा. तो आसा आमी बळवंत आनी आमचे मरिपात जायतें बरेंपण वालता, आशिर्वादां जातात, मेळटात मोगाचें न्हू, जायतें बरेंपण जाता. आमी आतेरां तर एक घडी आमचे दोळे धांपया, परत आमचे दोनी हात आमच्या हुस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. आमचें संपूर्ण समर्पण ते जेजूक आमी करन. ही उतरां म्हजे सांगात इपटी म्हणा. सर्वेस्पर म्हजें काडाप, सर्वेस्पर म्हजें काडाप, म्हजें कोटे, म्हजें कोटें, म्हजो सोडवंदार, म्हजो सोडवंदार, म्हजो देव, म्हजो देव, म्हजें काडाप, म्हजें काडाप, हांव ताका शरणा हांव येता, ताका शरणा हांव येता, ताका शरणा हांव येता, ताका शरणा हांव येता, ताका शरणा हांव येता. ताका शरणा येता. मोगाचें न्हू, आमकांत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. ताची कृपा आमकां पुरो, ताची सकत आमच्या कुडीन वाळोवन दी मोगाचें न्हू, ताचें बोळ आमचें थंय वाळोवन दी. म्हाका बोल दितल्या सवे सर्व संगती करूंक हांव शकता. म्हाका बोल दितल्या सवे. त्या देखून आज जायतें बरेंपण ह्या मागण्याच्या पंगडा मारिपार वालता जाल्यार आमी सोंसणीकायेन मागल्लें, भावार्थान पातयेनीन मागल्लें, आनी ताची कृपा आमचे मारिपात वाळल्ल्या मारिपात जे आमी आपडटा कोणाक, जे कोणाक आमी मागता तांकां हर एकल्याक बरेंपण लाभता. ताची कृपा आमी संगती करूंक शकता. बोल दितल्या सवे तसो सोमी ह्या सक्रामेंतांत आसा मोगाचें न्हू. जेजू 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 म्हणून ताका आमी आपोवया. कित्याक तो आमकां आपयता, मोगान आमकां पळयता, वेंगेन ताच्या घेता, आमकां हर एकल्याक आमच्या पातकांतले बक्षितां नितळ करता, आमच्या हस्कत गायन तो नितळ करता, ताचो बोळ ताची सकत आमकां दिता. तर हें गीत 1 वा 2 चरण आमी गावया. संपूर्ण तरान आमकां ताच्या पांयां तळ समर्पण करया. ताची पातयेनी, आमची पातयेनी ताचेर आमी घट करया मोगाचें न्हू. तुजी कृपा पुरो, तुजी सकत म्हाका पुरो म्हूण सोमयाक सांगया आनी आमचे जिवीत ताका समर्पण कर. जेजू 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 म्हणून आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. जेजू म्हाका आपयता,
मोगान म्हाका पळयता वेगें ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तो घेता वेगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता पातकां म्हजी बक्षिता आमच्या दुनिया सक्रामेंता देव बांधन जेजू 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 ताच्या कृपेन बर म्हण आमी मागया जेजू ताच्या सत्तेन आमकां बर म्हण मागया तुझे बळान आमकां बर म्हण मागया ताचे कडेन जेजू जेजू आमकां बळवंत कर म्हण मागया जेजू 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 जिणेंत भांगर जाताना कती दुखीन बुडताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उडयना जिणेंत भांगर जाताना कती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उडयना कांयच म्हाका उडयना परत आमच्या हात वयर बरे जेजू जेजू सक्रामेंताक देव बांधया जेजू जेजू आमी ताचे हातेरा बळवंत कर सत्यवंत कर या हाता मारी पात या म्हज्या जिवा मारी पात तुझी सकत तुझी कृपा वाळून दी जायते बरेपण जावन दी जे हांव कोणा खातीर मागता आपवरता तुज्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुजी कृपा वाळून दी म्हणून जेजू कडेन आमी मागया जेजू कडेन म्हणया तुजी कृपा म्हाका बरो तुजी कृपा म्हाका बरो म्हाका बॉल दितले सांगता हांव सर्व सक्ती करूंक शकता सोमी हांव म्हजें बॉल तूं म्हणून ते जेजूक आमी सांगया ते जेजूच्या पांयांत आमकां समर्पण करया तेजी कृपा मजत ह्या हाता मारी पात म्हज्या सगळ्या जिवान कुडीन वाळून आमी मागया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळं आमी उबे रावया मोगाचें हांवें सांगली उतरां परत एपटी उडासा काडया तुज्या उतरांचेर हांव जाल देंवयता पेद्रू म्हणालो तुज्या उतरांचेर हांव जाल देंवयता आनी ताणें जाल देंवयलें हे तेस्ट मासली तांणी पागली तेन्ना देवाचे उतार आमी आयकूंक वेता हे देवाचे उतार सत्यवन हे देवाचे उतार बळादीक मोगाच्यानो आज म्हाका एक भाव म्हणटलो ताका कितलें समजता पूण पवित्र पुस्तक कंटिन्युअस वाचता की 100 फावटी वाचून काडलो गे सगळो पवित्र पुस्तक आनी तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत ती कृपा वाडल्या म्हज्या जिवितांत सकत वाडल्या हांवें ती अनुभव केल्या आतां तेंच देवाचे उतार आमी आयकता नियाळ करता त्या देवाच्या उतराची सकत कृपा आमच्या जिवितांत वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया रोस म्हाका दी तुज्या उतराची रोस म्हाका दी तुज्या सताची रूस म्हाका दी उजवाडाची रूस म्हाका दी पवित्रत्म्याची रूस म्हाका दी तुज्या उतराची रूस म्हाका दी तुज्या सताची रूस म्हाका दी उजवाडाची रूस म्हाका दी पवित्रत्म्याची
सांग पावलो हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप 12वो अध्याय 5व्या वाक्यातावन 11वें वाक्य. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयल्लीं उत्तेजनाचीं उतरां तुमी विचारल्यात वे. म्हज्या पुता सर्वेस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुकानाका. तो तुका बेश्टयतना तुजें धैर्य साडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेन हाडता. कश्ट तुमच्या तरबेतसो वांटो म्हूण येत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरेंच लेखता. आपल्या बापायच्या मार कांय नासतना समावटेक आयिल्लो पूत कोण. सगळ्यांक बापायतावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोंक ना जाल्यार तुमी बापायचे खाशा पूत न्हय बगार हाडबे. आमकां शिक्षा लावन समावटेक हाडटल्या आमच्या संवसारीक बापायक जर आमी मानान लेखता तर आमच्या आत्मीक बापाक कितलें चड खाल जावन ताचे तावन आमी जिवीत जोडिनाये. आमच्या संवसारी बापायांनी ह्या थोड्या दिसांच्या जिवनांत आपणाक बरें दिसता त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा लायली. पूण देव आपल्या पवित्रपणांत आमकां भागीदार करी जाय म्हणून आमच्याच हिता खातीर आमकां शिक्षा लावन सारके वटेक हाडता. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचें आनी नितीचें फळाभरीत जिवीत जोडून दिता. देवाचें उतार हें. मोगाच्या फाटल्या 2 हप्त्यांत आमी आशिर्वादा विशीं ध्यान करना आसा आनी आयच्या दिसा सोंसणीकायद्वारी देवाची खुशी जाणा जावन सोंसणीकाय स्विकार करना आशिर्वाद जावचे विशीं एक मोठो आमी नियाळ करता. हो विचार मुस्त गुंडाय असो तरी थोड्याच संगती तुमच्या मुखार दवरता. मोगाच्या आयच्या वचपांत आमी पळयता आमी देवाची भुरगीं जावन आसतना जर तर आमकां आशिर्वाद जाय देव आमकां तिदविता. मुस्तुबडी आमकां कश्ट मेळटात. आमकां सोसूंक जायनात. दूख भोगता. मुस्तुबडी आमकां भोगता कित्याक म्हज्या जिवितांत इतले कश्ट. कित्याक हात घाल्लें सोलवाता. कित्याक म्हाका अपमान नालिसाय करतात. कित्याक म्हाका लोक अशें तोंदरे करता. कित्याक गेल्ल्या बिजनेसांत म्हाका पुरा लॉसच जावन येता. मुस्तुबडी हांवें दूख भोगलां तुमी दूख भोगल्यात मोगाच्या पूण देवाची खुशी कितें म्हूण आमी जाणा जायना जाल्यार आमकां आशिर्वाद असो मुकूट मेळना मोगाच्या आयच्या दिसाच्या वचपांत साबार संगती आसात तरी मोठ्यान तुमच्या गमना काडचें जाल्यार कश्ट म्हळ्यार सर्वेस्पर आमकां तिदवितना आमकां बेश्टायतना आमकां जावची ती दूख. दुसरें आमी पळयता ते मोग केल्ल्या वेळार ताका आमचो मोग आसा त्या देखून आमकां तिदवून आमकां कश्ट दिवन सोमा वाटेक काडटा. केदाळा कश्ट लागतात हांव तो हात वयर घालून मागता उपास कर मागता तूं सबार कडेन रेती घेता जावंक पुरो आमच्या कुडांत गळगळ्या रडोवन आमी मागता जावंक पुरो आनी देवा थंय लागीं येता आमी. देव आमकां ताच्या भुरग्यां बरें चिंतून आमच्या हिता खातीर एक न्ही एक कश्ट दिवन आमकां शिक्षा लावन ताचे सशीन हाडटा मोगाच्या आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा शिक्षा आमकां तरबेती दिता आनी नितीच्या फळां बरीत जिवीत जोडूंक अवकाश करून दिता. म्हाकाय मुस्तुबडी तशेंच भोगता. सकाळीं उठोन मागणें म्हणा जाय थोडे फावटी आळसाय जाता. न्हिदतना लेट जाता उठतना वेळ जाता. पूण त्या दिसा मस्त तोंदरे अडखळे येतात.
मागीर ताळा कळटा आज हांव आरामेर न्हिदलो सकाळीं पयलें बरें उठोन मागणें म्हणलें जाल्यार म्हाका देवाची सखत म्हजी तें वळता आसली आनी कितें म्हाका तें तोंदरे येवन आसा तें म्हाका निवारता आसलें आनी ताजे उपरांत हांव परत समा जावन परतलें चड मागणें म्हणटा परत दीस बऱ्या रितीर मोकळे दीस येतात मोगाच्यान हर एकल्यांक अनुभव जाला पूण आज गुणायंत आमी चिंतचें कितें म्हळ्यार देवाक हर एका घडी हांवें तुवें अर्गां दिसय चितें कितें म्हज्यान तुज्या जिवितांत घडितां घडटात मोगाच्यानो कितें आमकां इन्सल्ट भोगता कितें आमकां दूख भोगता कितें आमच्या हातांतले पयशे वचून आमकां लॉस जाता हांवें तुवें देवाक थवळी अर्गां दिसय इल्लें कश्टांचें काम त्या देखून आयचो दिसाच ह्या नियाळ आमी करनासांव जाकोबाच्या पयल्या अध्यायांत पत्रांत पयल्या अध्यायांत 12वें वाक्य म्हणटा कश्टांच्या वेळी धड रावता तो मनीस बागीस सई ताची वरुणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो तर जिविताचो मुकुट ह्या आशिर्वादा हांवें तुवें जोडिचें जाल्यार कश्टांचें थंय आसता आसतना धड रावची गरज हांव तो हर एकली मोगाच्यान कश्ट येता आसतना कंगाल जाता आमी हर एकली कंगाल जाता कितें कितें उलयता तोंडांत हांव नकारात्मक येता शिराप येता आनी कितें कितें उलयता पूण पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाच्यान देवाची खुशी स्विकार करीसय कश्ट येयल्या वेळार सोंसणिकायेन आमी दृढ रावन ताची आमचे वरुणी जाताना आमी कितलें सोंसणिकाय सांबाळटा आनी त्या कश्टांच्या वाटेर येता 100% सांगता मोगाच्यान आमकां आशिर्वादीत जाता पवित पुस्तक म्हणटा थेसलोनिकेंक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 16व्या ते 18 वाक्य म्हणटा सदांच कुशली जाया खळा नासतना मागा सर घडीतांनी देवाक अर्गां दिया क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आशिल्ल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय हर एका घडी कशें अर्गां दिवचें मोगाच्यान बेजार जाता कुशल कशें जावचें दुखता देव एक बागील बंद करतना कशें म्हणून करता उक्तें करी जेवण हांव तो हर एकलो प्रयत्न करता पूण आज हांव हे देवाचें उतार नियाळ करता आसतना एक घडीत म्हाका मुस्तो प्रभावीत जावन वांजेलाचे घडीत म्हाका म्हज्या काळजाक मुस्तो लागलें आनी थंय जावन आसा एझेकियाक पिडा येवन ताका 15 वर्सां आवक सडयल्लें पवित्र पुस्तकांत आमी रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 20वो अध्याय हांव तो पळयलो जाल्यार एक घडीत मुस्तुमतीक तुमी आनी उरोवंक आसा थंयसर एझेकिया राय तो बरो राय म्हजे बरें तुजे बरें बरो मागणें म्हणसो देवाक मानवाल्लो व्यक्ती आनी असल्या रायाक इसाया प्रवाद येवन सांगता तुज्या घरांत सारकी वेवस्था कर कित्याक तो मोर्चार आसाय कसले उतार ताका मेळटा आसतना तक्षण तो रडता मोगाच्यान तो चिंतिना देवान म्हाका एक अवकाश दिलो म्हाका घराणें पुरो सोमां करना म्हाका ताजे थंय येवंक एक अवकाश दिलो म्हणलें तो चिंतिना तो चिंता म्हाका एक कश्ट कित्याक हांवें कशें मरण स्विकार करचें आनी तो गळगळ्या रडता आनी तक्षण तो प्रवादी अंगणाक वचून पावचें जाल्यार देवाचें उतार त्या प्रवाद्याक घेता इसायाक आनी तो फाटी येवन त्या रायाक सांगता राया देवाचें उतार सांगता परत तुका 15 वर्सांचें हांव सर्वेस्पोर दिता कित्याक तुजें दुखां ताणें आयकल्यांत आनी रायाक मस्त खुशी जाता पूण सवाल त्या 15 वर्सांनी जाल्लें कितें म्हणलें सवाल देव बागेल आमच्या जिवितांत एक बंद करता म्हणटा आसतना हांव आनी तुवें मोगाच्यान गळगळ्या रडटा थोडे फावटी हट्ट करून मागता
ते बागील उक्तें जायचे मुझे कश्ट निवार जेवण मागता आनी कश्टी निवारूंक पुरो कश्ट निवारूंक पुरो पूण मागीर कितें जाता म्हणलें मस्तू हांवें तुवें चिंतीत जाल्ले विशयी हांगासर आमी पळयता एझेकिया रायाक देव 15 वर्सां दिल्या उपरांत थंयसर तें गणित 20व्या अध्यायांत आमी पळयता 5वें वाक्य तावन 8वें वाक्या पर्यंत 7व्या वाक्या पर्यंत पूण 8व्या वाक्यान तें गणित थंयसर घडता थंयसर आमी पळयलें जाल्यार 12व्या वाक्यान तशें घडता बाबिलोनाचे राजदूत ह्या एझेकिया रायाक पळोवंक येतात आनी हाका बारी खुशी जाता आनी पळयत पुस्तक म्हणटा एझेकियाक संतोश जालो आनी ताणें दुतांक आपल्या सांगाता सगळें भंडार आपलें रुपें भांगार सुगंध द्रव्यां मोलादीक तेल आपलें शस्त्रागार आपलें धन दिरवें दाखयलें ताच्या घरांत आनी आपल्या सगळ्या राज्यांत तांकां दाखयनातलें खंयच नातलें ताका 15 वर्सांचें आवक मेळ्ळें संतोशान आयलो थंयसर तें बाबिलोनाचे दूत आयले तांकां सगळें दाखयलें कितें जाता तस्सो इसाया प्रवादी येता आनी राया कडेन म्हणटा तुवें कितें केलें तें आयिल्लें न्ही कितें जालें कालें उलयलें आनी थोड सांगता अशें उलयलें हांवें पुरा दाखयलें आनी तक्षण थंयसर तो प्रवादी एझेकियाक म्हणटा सर्वेस्पराचें उतार आयक येतलो एक काळ जेन्ना तुज्या घरांत आसा तें सगळें तुज्या पुर्वजांनी आज पर्यंत पुंजोवन दवरलें तें सगळें बाबिलोनाक व्हरून येतलें खंयच उरचें ना म्हणटा सर्वेस्पर तुका जल्मल्ल्या तुज्या पुतां मदल्या थोड्यांक धरून व्हरतले आनी त्या बाबिलोनाच्या रायाच्या रावळेरांत सेवक जातले एझेकियान इसायाक जाप दिली तुवें सांगलें सर्वेस्पराचें उतार हिताचें कित्याक ताणें चिंतलें म्हजी जीण बरो शांती आनी सुरक्षा आसतली पवित्र पुस्तक म्हणटा केदाळ्या रायान ताका सांगलें तुजें बंद कर तयार जा कित्याक बरेंपणान किकालेंगे करूंक आसा देवाक हो हट्ट जाणा मागता 15 वर्सां मेळटा आनी पयलें घडीत कितें करता तो सगळें दाखयता कोणाक बाबिलोनाच्या दुतांक आनी तेच सर्वेस्पर म्हणटा हे सगळें बाबिलोनाचें सगळें व्हरतलें तुवें जें कितें दाखयलें सगळें व्हरतलें तुका दाखोवंक कोणें सांगलें तुज्या भुरग्यांक व्हरतलें मुखार असली गत येतली आनी मुखार कितें जाता आमी पळयता पवित्र पुस्तक म्हणटा एझेकिया ताजे उपरांत मरता आनी ताच्या जाग्यार मानस्य म्हणलो राय जाता म्हळ्यार ताजो पूत आनी ताका राय जाता आनी ताका 12 वर्सां प्राय म्हळ्यार ही 15 वर्सां ताका आवक मेळ्ळें न्ही त्या वेळार ताका उबुरगो जालो हो मानस्य आनी मानस्य कितें करता 21 अध्याय घरा वचून वाचा मस्त आसा देखून म्हाका वेळ काडूंक म्हाका नाका तुमी घरा वचून वाचा इतलो अन्याय न्हीत करता गी बॉम्बे पुजा करता गी खरी नजर जाल्लें पुरा करता कोण करता यस एझेकियाची संतत ताजो पूत नाडवरलें पुरा करता पयल्या वाक्यात न्हू 14 वाक्य पळया नाका जाल्लें पुरा करता आनीक धवळ सर्वेस्पर देव म्हणटा अशें सांगता इस्रायलाचो देव हांव जेरुसलेमाचेर आनी जुदाचेर इतलीं विघ्नां धाडटलो गे कित्याक ह्या मानस्यान पुरा कांठाळेचीं कामां करनासलो आनी म्हणटा हांव जेरुसलेम जुदाचेर इतलीं विघ्नां धाडटलो गे तांचे विशीं आयकतस तांच्या कानाचे खादमे बसतले जें हांवें समार्याक आनी आहाबाच्या घराण्याक केल्लें तेंच हांव जेरुसलेमेक करतलो जशें एक थाली बसतात आनी घासून जाल्या उपरांत ओमती घालतात तशें हांव जेरुसलेम घासतलो आनी घासून जाल्या उपरांत ओमतें घालतलो म्हज्या दायजाचो आवाश हांव परित्याग करतलो आनी ती आपल्या दुस्मानाचें शिकार आनी लूट जावचे खातीर हांव तांकां तांच्या दुस्मानाच्या हातांत घालतलो कित्याक तांणी म्हज्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें आनी तांचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरून आयिल्ले त्या दिसतावन आज पर्यंत तांणी म्हाका राग आडयला कित्याक अशें जालें एझेकियान जर तर 15 वर्सां मागान नातलीं जाल्यार तो ती वस्तू सगळ्यो दाखयतना आनी ताका सगळें बाबिलोनाच्या रायक वेतेसना
एजेकिया जर तर 15 वर्सां चड मागाना देवान बागेल बंद केल्लें उक्तें करना ताणें रोडोन घडोवन हट्ट धरना मानस्य ताका सलमतो ना मानस्य खोटी कामां करता आसतना आनी मानसाच्या खोट्या कामां वरवीं ह्या इस्रायलाक सगळ्या शिक्षा जाती ना मोगाच्या न्हू आसूड आस दवरया जर तर देवाची खुशी त्या एजेकियान स्विकार केल्ले जाल्यार सगळें पिंतुरूच दुसरें जातें आज आव्हान तूं मुस्तुटी आमकां कश्ट येतात आनी ते कश्ट देवान धाडल्या वेळार ते सुकून वचो जें म्हणून आव्हान तूं मुस्तुटी मागता हांव मागल्यान सूख ना हांव कांय मागून वचो म्हूण सांगना पूण जर तर देवान म्हाका तुका धाडल्या तर देवान म्हज्यान तुजें बागील बंद केलां जाल्यार बलात्कारान ओपन केलें जाल्यार ताजो परिणाम आडवटेक येता देखून म्हाका तुका मोगाच्या न्हू जिवितांत लॉस जाल्ल्या वेळार जिवितांत अपमानालिसाय भोगता आसतना जिवितांत सोलवण येत आसतना स्विकार करचें सुस्तीकायेन स्विकार करचें जर तर म्हाका तुका गूण आयले जाल्यार म्हज्यान तुजें जिवीत नंदन जावंक शकता केदाळा देवातावन आयिल्लें जें कितें आसा जावं करूं आमची पिडा जावं करूं आमकां आसचें दिसपट्ट्या जिवितांत आसचें संकश्ट कितें आसा जर तर ते देवान आमच्या बऱ्याक दिवन आसा तरी हांव ते कशें म्हूण ते बंद जाल्लें बागेल ओपन करूंक पळयता परिणाम सोमा आसना त्या देखून मोगाच्यान उडास दवरया हर एका घडये जावं दी पिडयेंत जावं दी भलायकेंत जावं दी लॉस जाल्ल्या वेळार जावं दी आदाय जाल्ल्या वेळार जावं दी अकमान मेळ्ळ्या वेळार जावं दी आमकां मान गौरव मेळ्ळ्या वेळार जावं आमकां बरें ह्या कोटें खंयचेंय मेळ्ळ्या वेळार देवाक हांव अर्गां दिवन देवा तुजी खुशी कितें आसा हांव ह्या घडये तुका अर्गां दिता म्हणा जाल्यार देव म्हाका तुका आशिर्वाद करता आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू कीर्तन 50:22 वाक्य म्हणटा जो कोण अर्गां स्तुतीचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता हर एका घडये हांवें तुवें देवाक अर्गां दिवंक जाय हर एका घडये हांवें तुवें अर्गां दिवंक जाय दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां एका वरवीं एक कश्ट भोगतात मोगाचें न्हू खंयसर हांवें तुवें रिकन्सिलेशन ह्या समाधान हांवें तुवें जोडूंक पळय जाय आशिल्ल्यान समाधान जोडूंक पळय जाय एक समाधान हांवें तुवें रिकन्सिलेशन म्हणटा आमी कितें आमकांच आमी समाधान करूंक पळय जाय कशें करचें एक आमच्याच कडेन आमी राजसंधान जाय समाधानीन जाय दुसरें पेऱ्या कडेन समाधानीन जाय तिसरें देवा कडेन समाधानीन जाय आमच्याच कडेन म्हणटा आसतना आमकां मुस्तुटी भोगता आमचें कितें उणपण हांवें तुवें पळोवंक जाय मोगाचें न्हू कितले म्हाका अवगूण आसात हांवें विचारल्यात की म्हजे अवगूण आसात ते सोमा जायचे म्हूण म्हाका भोगता की कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जावन आसा म्हणून हांव तूं सवाल विचारनासा हांव गे थोडे फावटी आमी चिंता हांव मस्त एक्स्ट्रीम येता थोडे फावटी आमी चिंता ती व्याभिचारी स्त्री कितलें डेवलप जावन आसा हांव कित्याक दुबळो आसा तो सोर तो लुटकार तो इतलें अभिवृद्धी जावन आसा ग्रेस जावन आसा हांव कित्याक अशें पूण उडास दवरया हांव तूं मस्त मागणें म्हणटा जावं करो पूण आळशी जावन आसा मस्तुटी आमी जाय पुरतो वावर करना ती व्याभिचारी स्त्री जावंक पुरो पूण ती तिजें खऱ्या कश्टांनी ते व्याभिचाराक ती रात दीस थंयसर वावरता आनी ती अभिवृद्धी जाता तर एक सोर रातीचें निदान आसतना काम करन तो ताजे धंदो चलयता ताणें सूख करता वय पूण ताज्या फाटल्यान तो कितलो वावर करता हांव तूं तितलें वावर करता गे म्हूण हांव तूं पळयता गे हांव तूं रात म्हण लेखीन आसतना वावर करन जिवितांत मुखार येवंक पळयता गे आमकांच आमी विचारता गे आनेकल्याक बोट जोखून आमी करता सोमा पूण म्हजी न्हिदेची वरां उणें करूंक तयार ना म्हजे कश्ट काडूंक हांव तयार ना खंयसर हांव चुकोवन पडटा मोगाच्यान आमी हांव सांगता ताणें केल्लें बरी खोटेपण करी जाय म्हणून न्ही पूण त्या व्यक्ती तशें जाता जाल्यार कित्याक ते जातात ती तितलें प्रयत्न करतात हर एका तांच्या जिविताच्या क्षणांत आज हांव तूं कालें करनासा जावं करूं हांवें म्हज्या फेल्या कडेन राज्य जाय कशें जाय 4 वर्गाचे मनीस आसात आमच्या जिवितांत पयलें आमकांय गरज आसा त्या मनशांकी आमची गरज आसा आमकां तांची गरज आसा तांकां आमची गरज आसा दुसरें आमकां तांची गरज आसा तांकां आमची गरज ना तिसरें
आमकां तांची गरज ना तरी पूण त्या जिवितान आमकां आसची गरज आसा. आमकां तांची गरज ना पूण कांय तांचें बरेंपण जायना पूण तें आसा जाय. आनी चवथें आमकांय गरज ना तांकांय गरज ना. 4 वर्गाचे मनीस आसात. आमी तांचे थंय सगळ्यांत ह्या वर्गांत त्या लोकां थंय कशें संधानान जियोवचें, समाधानान जियोवचें, सुस्निकायेन जियोवचें. पवित्र पुस्तक रोमाकारांक बरयल्या 12 अध्याय 18 वाक्य म्हणटा साध्य जाल्यार तुमकां ते परी समेस्त लेगीत समाधानान जिया, समाधानान जिया. कशें समाधानान जियोवचें, तो करतना कशें आमी ताजेर समाधानान जियोवचें. एकच वाट मोगाचें न्हू. हांव तूं जाणां आमी म्हणटा सॉरी म्हणटा हें चूक जाली म्हणटा. थंयसर 4 वर्गाचे सॉरी थंय आसा. पयल्या वर्गाचें जावन आसा म्हाका ताणें केल्लें सोमा दिसना पूण म्हाका तें आर्ग्युमेंट मुखार वचोंक नाका, मुखार शांत तशें वचोंक नाका. ही विशय म्हाका मुग्देचे त्या देखून त्या अर्थार हांव सांगता सॉरी साहेब इतल्या मुग्दी आमी म्हणटा. म्हळ्यार हांव सोमा हांव सूख म्हणून न्ही या तो सोमा म्हणूनय न्ही पूण हे टॉप एक मुग्दाचें ह्या मनशा लागीं समाधानान म्हाका जियेचें कंटिन्यू केल्या जावचेचे विशय न्ही. ताजो अर्थ कितें हांवें हांगासर मोग दिया मुखार व्हरचें नाका म्हणल्या उद्देशाक थंयसर आमी मोग दित. हांव दुसरें जावन आसा एक्चुली आमी मिस्टेक करिना ती तांकां मिस्टेक करतात पूण फाट जावंक नाका. म्हळ्यार मुखार एक 3 वर्सांनी 5 वर्सांनी तो मनीस मेळ्ळो जाल्यार खाली आमकां जाय जाल्यार आमकां काम जायना. त्या देखून जाय साहेबा बाबाय बऱ्या तरान मोग दी हांगासर आनी जाय साहेबा सॉरी म्हळ्यार हांगासर तुजें आमचें एंड करया मोग दिया संबंद. तूं तुजे इतल्याक राव म्हजे इतल्याक रावता केदाळा म्हण गरज पडटा न्ही त्या पळया म्हणटा. तिसरें आमी म्हणटा सॉरी केदाळा म्हळ्यार तो मनीस इतलो हंकारी तो ओपोवंकूच तयार ना आनी म्हाका गुत्ता हांवें सूख करूं ना म्हूण. तरी पूण हांव कितें म्हणटा सॉरी म्हणल्याचो अर्थ ताका हांवें सांगचो अर्थ तुका हांव बक्षिता सोड जाय जेणे तुका आतां वच तुजेंत सोमा तूं तुवें म्हणटाय जाय सॉरी म्हणल्यार अर्थ हांवें सांगचो जाय तुका बक्षिता. उतरां म्हजी सॉरी म्हण नासल्यारय मोतीन म्हजें आसता बक्षिता तूं सोमा जावचें कांय लक्षण दिसना हांगासर आमी मोग दिया. चवथें मोगाचें न्हू निजायके आमी सूख करता आनी थवळ आमी म्हणटा सर्वेस्पर निजायके हांवें सूख केल्या हांव सोमा जाता आनी त्या खातीर त्या व्यक्ती लागीं काळजांतावन हांव सूख मागता आनी हांव राजी जाता. आनी ह्या अशें केल्ल्या वेळार देव म्हणटा केदाळ तूं आनी एकल्याक बक्षिताय थवळ तुजीं पदकां बक्षितालीं आनी ह्या वरवीं हांव देवातय राजी जाता. म्हजो आनी देवाचो संबंद मस्त बरो जाता आनी केदाळा देवातय हांव तो राज जाता मोगाचें न्हू थंयसर समाधान लाभता. त्या देखून हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत 12 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा सगळे लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवन जावंक सोदा थवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. केदाळा तूं आनी हांव सोम्याक पळोवंक शकता. केदाळा हांवान तूं सुस्निकायेन आमी मुखारसून येता मोगाचें न्हू सगळी आमची जिणी परिवर्तन जाता. हांव मोठ्यान सांगता त्या फिलादेल्फियाक दिल्ल्या संदेशांत सर्वेस्पर देव थंयसर म्हणटा दीक सुस्निकाये विशयंत हांवें तुका दिल्ली शिकोवन तुवें सांबाळ्ळी देखून आख्या मनशा कुळाक परखून पळोवचे खातीर संवसाराचेर येवच्या कश्ट संकश्टांतली हांव तुका राखतलो. हांव येवचो आसा तो वेळ लागीं पावला. तुजो जैता मुकोट कोणीय आपर्श नशें तुजें तें आसा त्या जतनेन सांबाळून व्हरो. जैत येवन जातल्याक म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो आनी थंय तो सदां काळ रावतलो. तर मोगाचें न्हू हांवें तुवें आशिर्वाद जाय आशिर्वाद जाय जाल्यार कश्ट येता आसतना समाधानीन सुस्निकायेन वरयसय. खंय सारके थोडे फावटी हांवें तुवें सॉरी म्हणा जाय पडत. खंय सारके हांवें तुवें वाट देवान बंद केलें जाल्यार सोम्या हें दार उक्तें जालां म्हाका खंयच्या कुशीन वचचें आनीक कुशीन वचत जाल्यार हांवें वचूंक तयार आसा सय. हांवेंत हट्ट धरलें हांवेंत सांगलें जाय सय हांवेंत चिंतलें बरें जाय सय हांव तो मुखार वचना. सर्वेस्पर देव आशेता मोगाचें न्हू हर एक म्हज्यान तुज्या जिवितांत येवचे ते कश्ट उन्नत आमी जावन मुखल्या अंतर वचोंक आनी ह्या मुखांतर आमी आशिर्वाद जावंक मुखल्या दिसांनी. आनी जशें अब्रामान जायते
कष्ट सोंसले मोगाच्यानो आनी तरी पूण त्या अब्रामान सोंसिल्ल्या कश्टा वरवीं तो विशेश रितीन आशिर्वादी जालो. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा हेब्रेंकारा बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 13व्या आनी 14व्या वाक्य म्हणटा देवाक अब्रामाक बसवणी केल्ली तेन्ना आपणा प्रास वोट दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो शपथ घालो आनी म्हळें खरेंच तुका हांव आशिर्वादाने भरतलो आनी तुजी एक अगणीत संतती करतलो. अब्रामान सोंसणीकेन दृढ रावलो देखून देवान बसयल्लें जोडूंक पावलो. आज म्हाका आनी तुकाय मस्तो आशिर्वाद आसात. सर्वेस्परा देव म्हणटा तुमकां हर एकल्यांगी आशिर्वाद करता. सोंसणीकाय सांबाळा मोगाच्यानो. देवाची खुशी तुमी स्विकार करा. पाद्र्यापान आराधन करतना मस्तो वेळ आमकां सोंसणीकाय विशयी शिकोवन दिली. आराधन करतना जायत्यो विशय सांगल्यो सोंसणीकाय विशयींत. आज हांवान तूं म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट सोंसून आमी सगळ्यां कडेन राज्य संधान मुखांत वचून सर्वेस्परा देवान आमकां दवरलो मुकूट जिविताचो मुकूट जोडया. ताजी आशिर्वाद आमी जोडया मोगाच्यानो. हे वर्स जावन दी आमकां हर एकल्यांकी विशिश्ट रितीचे आशिर्वादाचें समाधानाचें शांतीचें म्हूण मागता. आमीन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our thoughts, our plans, and all our wishes unto the mighty hand of God. Let us surrender every barrier in our life, everything that is against our will. Let us right now surrender it unto the mighty hand of God, unto the will of God, and let us be under the shield and mercy of the Lord. Lord, we submit all our intentions unto you. Every place in our life, every opportunity in our life, every circumstance where we have sinned and gone away from your plan, your thought for us, right now we seek forgiveness from you. May your mighty hand come in our life, transform our life, fill us with your mighty deliverance and guidance of the Holy Spirit, to be led by the Spirit in all circumstances, to lean on God and not upon ourselves, to reconcile with the world through the mighty grace and peace of God, to know the Lord. Lord Jesus, we also pray for every individual who is suffering in their families due to financial difficulties, household difficulties, and persons who are suffering physical ailments. Right now, may the mighty grace of God touch them. May the power of God touch their life. May the Holy Spirit move in their life. Where wounds are required to be healed, right now, may the precious Holy Spirit grant supernatural grace. May sensation, may deliverance come in their life. Lord, we pray as we are before the blessed sacrament right now, let every obstacle which is against your will, right now, let it be broken. Let every power, every thought that is rising up against your name, right now, let it be broken by the mighty power of the Holy Spirit. Lord, we pray that you sprinkle your precious blood upon us. You sprinkle your mercy upon us. Right now, let a supernatural deliverance take place. Right now, let a supernatural shift take place. May the power of God move in our lives. Hallelujah. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ.
ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಆತ್ಮನ ವರವ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು, ಆತ್ಮನ ವರವ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೆ ನೀ ಅಡವಿಯೋಳು, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೆ ನೀ ಅಡವಿಯೋಳು. ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ, ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವ ಜಲ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. May the mighty grace of God flow upon our lives. Lord, may the grace to read your word, may the grace to understand your word, may the grace to live in your word come upon our life mightily. Lord Jesus, as we are before your precious presence, Lord, open our eyes that we may see you, open our ears that we may hear you, open our mouth so that we may glorify you. Lord Jesus, we pray your mighty presence may come upon our lives as in the days of Acts of Apostles. Lord, dwell in our presence once again through the Eucharist and through your indwelling presence in us. Lord, we pray through your indwelling presence, break every bondage, give us a sound mind, a complete body, give us restoration, healing, deliverance. Lord, may your plan according to your time and season, let it be established in our life. Every bondage that is in our life right now, may it be taken away by the power of the Holy Spirit. Lord Jesus, as we are here interceding for the Holy Spirit, the advocate who gives knowledge and who speaks complete truth, right now may come upon us, guide us, break every bondage. Lord, grant us, all the listeners and all the people here, to read your word more grace and more mercy, to understand you more deeply, to love you truly, to know you truly. Lord Jesus, help us to break every bondage in our life and to concentrate on you. Lord, we pray every bondage in our minds, let it be broken right now. Lord, we raise our hands and pray, let supernatural healings take place, supernatural deliverances take place. May in your mighty name, may your mighty power move in our life right now, right this second. A supernatural power of God may touch our life, oh Lord. ಕೃಪೆಯ ಚಿಲುಮೆಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು, ಕೃಪೆಯ ಚಿಲುಮೆಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು, ಹೊಸ ಬಾಳು ಪಡೆದು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸಿದೆ, ಹೊಸ ಬಾಳು ಪಡೆದು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸಿದೆ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯ
मोगाच्यानो सोमयाचे आशीर्वाद आमी घेवंक वेता. आमकां समी परत सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. ह्या पवित्र थळाक आज आमी हांगासर आसा. ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. आमचे बोळ सकत तो आमचे जिवीत आशिर्वादीत करचें ताणें. आनी आमच्या भावान सांगल्या प्रमाणे आमचें सगळें जिवीत आशिर्वादीत जायचें. ह्या सगळ्या वर्सां ह्या सोमयातावन करपा सकत वाळा जाय. तें करून ह्या घडये संपूर्ण तरान सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. आमचे सगळें कुटुंब ताच्या पांयां तळाडया. म्हणजे कुटुंबाच्या हर एक आसान्यांक गांवांत तशें परगांवांत आसलें हर एकल्याक सोमयाच्या पांयां तळाडया. सोमयाची कृपा वाळोवन दी म्हणून मागया. प्रायवंतां पिडेस्तां जी कोण आमच्या कुटुंबांनी आसात, आमच्या वळखीचे आसात, तांचो हर एकल्याचो उडास करया. सोमयाची ती गूण करची सकत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वळच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. भलायकी बरेपण सोमी दिवन दी, तांकां आपडून दी, तांची पिडा शिडा गूण करून दी, कश्ट हाळू करून दी, वचे हाळू करून दी म्हणून सोमया कडेन आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया. फेब्रुवारी मार्च म्हयने परिक्षेक तयारी करचे, परिक्षेचे म्हयने तातूंत सकट आमच्या भुरग्यांक सोमयाच्या पांयां तळ हाडया. तांच्या मतीक उजवाड बरेंकन शिकोवंक, शिकल्ल्या मतीन वरची सकत करपा, परिक्षेन बरेंकन बरोवंक तांच्या हातांक करपा सोमयाची वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. तांणी आशिल्लें बरें फलितांश तांकां मेळच्याक सोमी तांकां आशिर्वादीत करून दी. तांची जिवीत नंदन करून दी म्हणून सकट भुरग्यां खातीर आमी मागया. हर एका भुरग्यां खातीर आमी मागया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगला, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला मोगाचें न्हू, तांचोय आमी उडास करया. तांचे खातीर आमी मागया. हांगासर येताना म्हजे कडेन वेरोनिका म्हणले एक भयण, तिजे बिझनेस चलोवन आसा. बरें करून तिचे बिझनेस वेच्या खातीर तिचे भुरग्यांक, दोगां भुरग्यां आसा, भुरग्यांक सोमयान आपोवच्याक आशिर्वादीत करच्या, तांकां सगळें कुटुंब राखच्या, भलायकी बरेंपण दिवच्या खातीर मागोवंक सांगला. त्या भयणी खातीर आमी मागया. आनी एक शांती लोबो म्हणल्यार भयण परगांवांत दुबाय आसा, ताचें काम गेलां, ताच्या कामा खातीर ताका बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच हेल्डा, आयविटा ह्या भयण्यांनी एक दुबायंत आसा, तांकां एक काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. आनी एक भयण अबुधाबी आसा, आशा मारिया, आशा सिल्विया, ताका एक बरें काम मेळच्या खातीर ताचें काम ह्या दिसांनी गेलां. एक बरें काम मेळच्या खातीर जायतीं जाणां दुखांत, बेजारायन, कश्टांत आसा. सोमी तांची दया करून दी, सोमयेची कृपा वाळोवन दी, सोमी तांकां वाटो उक्त्यो करून दी आनी तांकां आशिल्लें बरेंपण तांच्या जिवितांत लाभोवन दी म्हणून तांच्या सगळ्यां खातीर ह्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाचें न्हू, आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सकड प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाचे त्या सवा, आमच्या भुरग्या बाळांचे त्या सवा, जे कितें घेवन सोमया मुखार आसा, हर एक संगती पातयेनी व्हडा भावार्थान सोमयाच्या पांयां तळ आमी दवरया. सगळ्या संवसारा खातीर, पवित्र सभे खातीर आमी मागया, आमचेच खातीर आमी मागया. सोमया आमकां हर एकल्याक आपडून दी, सोमयाची सकत वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी तसो सोमयाचे आशिर्वाद जोडून ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. Ora sacramenta sustam nama koruya puilatya rupa bhutva obyoriti adarya savoricha Skutvisya papartaci moldita Sase papa Tase puta Uasani Stutisa Potvi maima Sasta Sasta Ekastaryan Hasita Dukkha Dukkha Cha Spirita Samasami Navarta. Amen. Pratuya Yesumia Jesu Christa
ह्या विची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सबळ सदांच आमचेर आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.